John chapter 14 verse 16. जुआचे शुभवर्तमान 14वा अभिसूर ओडी 16. हांव तुमकां एक शराती दितलो. हांव तुमकां एक शराती दितलो. सदांकाळ तो तुमची सवय आसतलो. सोत तुमकां शिकयतलो. आनीक हांव तुमकां अनाथ कसो सांगचो ना. कोणूच जेजू सुमी म्हणूंक शकना पवित्र आत्म्याचें बळ नासतना. कोणूच जेजू देव म्हूण मानून घेवंक शकना जो पर्यंत पवित्र आत्म्याची शक्ती आनी बळ नासतना. देवा बापा, देवा पुता, देवा पवित्र आत्म्या, हांव तुका नमस्कार करता. हांव तुजे मुखार सासंगी पडटा. तूं म्हजो देव. तूं म्हजो उरूंग. तूं म्हजो किल्लो. तुजी शक्ती आनी बळ दरेक घडीक तूं म्हाका पावयता. हे वेळार सगळ्या सांता भक्तां बरोबर आंकवार मारी बरोबर सर्गीच्या दूतां भक्तां सांगता तुका नमान करून तुजे झुरींतलें उदक पिवूंक तुजे सुरशें रावूंक हांव म्हजी काळीज आनी मन कूड आनी वतमत रेखून वतरेकता देवा. युकर पवित्र आत्म्या तुका आमची मोदें तुजी शक्तीन आमकां राव तूं आमची सोबे. युकर पवित्र आत्म्या तुका आमची मोदें तुजी शक्तीन आमकां राव तूं आमची सोबे. युकर पवित्र आत्म्या तुका म्हज्या काळजां गावे पिकून विकू बापाक बुजूंक सासना. युकर पवित्र आत्म्या तुका म्हज्या जिवितां गावे पिकून विकू बापाक बुजूंक सासना. तूं जिवें उदक सासनांक बावतीसू बुसवंडार आनी बुदीन सगळे तूं चलू
युगार पवित्रात्म्या तुका म्हज्या कुटुंबाक गावे पेकून नोविको बापाक बुसूंक सासना हाले 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 हालेलुया हालेलुया हाले कम होली स्पिरिट या पवित्र आत्म्या माझ्या खासाने माझ्या मनाने माझ्या सोबतीने हर गाने महिमान मनन शरण 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 Welcome Holy Spirit, we are in your presence. Fill us with the power, live inside of me. Welcome Holy Spirit, welcome Holy Spirit. We are in your presence, we are in your presence. Fill us with the power, fill us with the power. Live inside of me, live inside of me. You are living water, you are the living water. Never drying fountain, never drying fountain. Comforter and counselor, comforter and counselor. Take complete control, take complete control. Jesus, देवाच्या पुता, आम्ही नमन तुका करता. देवा बापा आमच्या रुसरा, तू आमचो रुसना, तुका सांगी पडून नमन करता. पवित्र आत्म्या तुका आम्ही नमन करता. Holy Spirit, we worship you. 3 person, one God, the living God among us. Yes, we worship you. Jesus, 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 from your heart. Jesus, 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 from your soul. Jesus, 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 your mind and life belong to Him. Jesus, 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 tu jive devacha puto. Jesus, 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 तुझ्या नावान आमकां सोडवून आसा. Jesus, 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 तू संवसारचो उजवाड. Jesus, 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 तू जाय म्हाका. Jesus, 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 दोन्ही वेळा तुझ्या हाजीरपणा खातीर
उसको मनशा बरोबर तूं हाजीर आसाय देखून ह्या वेळार तुका आर्गां दिता दुनिया हे उसको मनाक तूं उजवाड दिताय देखून सांडलोली पावलां तूं उजवाडीत करताय देखून दुनिया तुका आर्गां महिमा वखाणी Hallelujah, 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 hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 महिमा देवा बापा महिमा देवा बापा. महिमा जेजू ख्रिस्ता महिमा जेजू ख्रिस्ता. महिमा पवित्र आत्म्या महिमा पवित्र. Hallelujah. 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 म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो तरणाट्यानो पिडेत आसतल्यांनो जेजू क्रिस्ताचो उजवाड जेजू क्रिस्ताची शांती जेजू क्रिस्ताचो मोग तुमच्या जिवितान तुमच्या घरान तुमच्या वावरान सदां आसूं
आनी कितें भशेन हें देवाचें उतर आयकता आसतना देवाचें उतर आयकता आसतना तुमकां ती शांती आनी बळ मेळूं. हालेलुया, 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 हालेलुया. भावानो आनी भयणो, घर तर मजबूत उरतलें जाल्यार घराचो पाटोस, वयले नळे, लास्ट फ्लोर गोट आसूंक जाय हातूंत दुबाव ना. घर तर गोट आसतलें जाल्यार वयल्यान गोट आसूंक जाय हातूंत दुबाव ना. उंटी पिलर गोट आसूंक जाय दुबाव ना. पूण घराची बुन्याद गोट आसप चड गरजेची. घराची बुन्याद गोट आसत जाल्यार उरलेलें सगळें घर गोट उरूंक शकता. घराची बुन्याद तर गोट ना जाल्यार वयल्यान गोट करून कसलोच फायदो ना. असलीं घरां गोट उरनात आनी चड तेंप हीं घरां तोगनात. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. भावन भयणो, भायल्यान बरें तर पेंट केलो आनी बुन्यादीक फावो तें घातलें ना. घर भांगरान शिगरान नेटयलें आनी बुन्याद मजबूत जाली ना. त्या भांगराक आनी शिंगराक, त्या पेंटाक आनी तुवें दिल्ल्या डिजायनाक स्टायलीक कसलोच वालोर ना. कित्याक हें घर रोखडेंच मोडटा. भावनो आनी भयणीनो, असलीं जायतीं घरां मोडून पडटात. नवीच लेगून बांदलेलीं कुरुड्यांचीं घरां, तांची बुन्याद तर सारकी ना, तें घर मोडचें पडटा. कित्याक हे घरान हें घर तर मोडिना, हे घरान रावतल्यांचें जिवीत भावानो आनी भयणो इतलें भिराकूळ जावंक शकता. केन्ना हें घर मोडत, केन्ना हे घराचें निसणटण जायत हें सांगूंक जायना. देखून भावा आनी भयणी, तुजी बुन्याद पयलीं घट कर. घराची बुन्याद घट कर, जिविताची बुन्याद घट कर आनी क्रिस्ती जिविताची बुन्याद, क्रिस्तांवपणाची बुन्याद आनी क्रिस्ती मनशाची बुन्याद म्हणल्यार देवाचें उतर. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. तुज्या जिवितान देवाचें उतर ना. देवाचें उतर तुज्या जिवितान ना. तुज्या घराची बुन्याद मजबूत ना. तुज्या घराची बुन्याद मजबूत ना. तुज्या घरान देवाचें उतर ना. तुज्या कुटुंबाची बुन्याद मजबूत ना. हे समाजान देवाचें उतर ना जाल्यार हे समाजाक दिशा ना, हे समाजाक वाट ना, हे समाजाक अर्थ ना. देखून जायतीं जाणां जायते शिकयतात. हो संवसार देंवचार पातोक आमकां जायत्यो वस्तू शिकयता. कांय पावटी नेणारपणाक लागून आमी हे वाटांनी चलता. कांय पावटी आमी नेणार देखून हे वाटांनी चलता. कांय पावटी हे संवसाराच्या वाटांनी आमी चलता आमकां जाय देखून. आय वॉन्ट इट, आय लायक इट, आय एन्जॉय इट. कांय पावटी देंवचाराक जाय देखून ताची खुशी पाडून ही वाट आमी चलता. आनी अशे वेळार भावानो भयणो आमी जिवितान सांडटा. हो संवसार कितें कितें शिकयता, कसली कसली वाट दाखयता, काळोखाची मरणाची ती वाट आमी चलोवंक पावता. आनी जायते पावटी हे नेणारपण पयस वचूंक देवाचें उतर आमकां उजवाड दिता. हालेलुया,
Hallelujah. 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 भावन भयणो हे देवाचें उतर हांगातूरसान पुरगूड करता आनी जाय त्या लोकां मदें पावोवपाक वावुरता ताचो हेतू एकूच ते म्हळ्यार देवाक महिमा मेळूं देवाचें राज बांदून येवं आनी मनशाक उजवाड मेळूं जाय जाणांक उजवाड मेळ्ळो ना देखून जाय जाणां जिवितान काळोखान आसात जाय ते कुटुंब आसात एक आनी दोनूच न्ही जाय त्या मनशांची कुटुंबाची जिविताची बुन्याद आल्ल्या की तांचें जिवीत देवाच्या उतराचेर आटापलेलें ना Book of Hosea chapter 4 verse 6 होसियास प्रवादीचें पुस्तक 4 बेसूर 6 बोळ अशें म्हणटा म्हजे पोरजेचें निसंटण जालां म्हजी पोरजेचें निसंटण जालां कित्याक म्हजे पोरजेक म्हजी वळख ना म्हजे पोरजेक म्हजी वळख ना देखून म्हजी पोरजेची निसंटण जालां देखून भावा आनी भयणी हे देवाची उतोराची पुरगुटणी जावप हे देवाची उतर वाचप नियाळप म्हणल्यार देव कोण आनी हांव कोण तें जाणा जावन घेवप हालेलुया Hallelujah. 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 भावनान भयणो हो संवसार काळोखान चलता हे संवसाराची वाट काळोखाची वाट हो संवसार भुलयतली वाट दाखयता आधुनीक संवसार देवाक सोडून देंवचाराची वाट चलता म्हणटकूच ही वाट देवाची वो वाट देंवचाराची वो संवसाराची हें जाणा जावंक देवाचें उतर आमकां उजवाड दिता Book of Psalm 119 verse 105 स्तोत्रांचें पुस्तक 119 स्तोत्र ओळी 105 तुझें उतर म्हज्या पावलांक उबारलेलो दिवो बरोबर म्हणया तुझें उतर म्हज्या पावलांक उबारलेलो दिवो तुझें उतर म्हज्या घोराब्याक उबारलेलो दिवो तुझें उतर म्हज्या काळोख जिवितान उजवाडाचो दिवो देखून जे भावांक आनी भयणीक आयज देखून देवाचें उतर मेळ्ळें ना ती काळोखानूच आसात आनी ती काळोखाची वाटो चलतात आनी काळोखान भावा म्हज्या भयणी म्हजी तूं खंय सांडला तूं खंयच्या फांटऱ्यान आसा तूं कसल्या आकांताक आनी वालिली तुका बांदून दवरला तें तुका कळना पूण उजवाड येता तेन्ना तें तुका कळटा देवाचें उतर तुज्या आनी म्हज्या पावलां जावं दी उजवाड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. भावानो आनी भयणो जाय जाणां म्हणटात बायबल वाचतात ती पिशी बायबल वाचतात ती पिशी बायबल घेवन भोंवतात ती पिशी बायबला प्रमाणे जियेतात ती ओत तकलेची ती शाळेनूय ती पिशी होय हे संवसारा वाटेन हे देवाचें उतर परगड करतात ते पिशे हे देवाचें उतर आपल्या जिवितान नियाळ करून ते जीव वावरतात ते पिशे कित्याक हे पिशेपणाची हे पिशेपण संवसाराची पूण मनशाक देवाचें पिशेपण शाणेपण आनी मनशाचें शाणेपण देवाक पिशेपण देवाचें पिशेपण फुडें मनशाचें पिशेपण देवाक शाणेपण जावंक शकना देवाचें पिशेपण मनशाक फुडें पिशेपण देवाचें शाणेपण बी मनशाक पिशेपण पूण भावण्णो
हो संवसार दाखयता ते वाटेन तूं चलताय जाल्यार तूं शाणो संवसार तुका वयर वयर उखलता संवसार तुका ताळेचो पावस घालता तुजेर पूण हें तुजें पिशेपण हें तुजें पिशेपण भावा आनी भयणी देवाचें पिशेपण घोडे आमकां मनशांक शाणेपण देवाच्या उतरान आमकां मेळटा ते म्हळ्यार मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 24 मातेवाचें शुभवर्तमान 7वो आविसूर वडी 24 मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 24 to 27 पळोवया मनशाचें जिवीत पातकाचें जिवीत देवाचें जिवीत कोण शाणो आनी कोण पिसाट्टो देखून ही म्हजी उतरां आयकतात आनी ताचे प्रमाणे चलतात ते आपलें घर खोडपार बांदलेल्या शाण्या मनशा सारकी देवाचें उतर वाचतात देवाचें उतर नियाळटात आनी देवाचें उतरा प्रमाणे चलतात ती शाणे मनशा सारकी देवाचें उतर आयकतात देवाचें उतर नियाळटात आनी त्या उतरा प्रमाणे देवाची खुशी करून जिवितांत जियेतात ती शाणी मनशां अशें हांव सांगना पूण देवाचें उतर सांगता हें देवाचें उतर आयकतलीं नियाळटलीं आनी जिवितांत पाळटले खातीर देवाक आर्गां दिवन म्हणया हालेलुया 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 कित्याक ही शाणी कित्याक ही शाणी तें पळोवया पावस पडलो उदकाचे लोट आयले वादळ सुटलें आनी तें घरार मारलें तरी तें मोडलें ना शाणे मनशां आपलें घरां शाणेपणान बांदतलीं पिसाट मनशां शाणेपणान बांदूंक शिकोना आनी ताणें जर शाणेपणान बांदलें जाल्यार ती पिसाट जावंक शिकोना शाणे मनशां आपल्या लागीं अशें शाणेपण घेतलीं आनी आपलें घर शाणेपणान बांदतलीं पिसाट मनशां कडेन शाणेपण ना पूण तांचे लागीं आसा कितें पिसाय आसा दे हॅव फुलिशनेस and they will use their foolishness to build a house in their foolishness पिसाड मनशां ते आपले लागीं पिसाय आसा ती घेतली आनी आपले पिसायेचेर आपली घरां बांदतलीं दोनी घरां बांदलीं काय बरी सुबीत सुंदर घरां ती कोणागेर ना तसलें घर तें पूण बरें दिसलें पूण हो वेळ आयलो पावसाळो आयलो हुंवार आयलो बुट्टी आयली वारो सुटलो आनी तेन्ना खंयचें घर घट उरलें खंय एक घर उरलें आनी एक घर व्हांवोन गेलें कोणूच म्हणना हांगासर घर आसलें म्हूण ताची बुन्याद सोद ताका बुन्यादूच नासली बेश्टें रिबेर बांदलोलें घर व्हांवून आनी व्हांवून गेलें पूण जें घर खोडपार बांदलोलें शाणे मनशान आपलें घर खोडपार बांदलें पिश्या मनशाक खोडपाचो आनी रेवेचो हाचो अंतूर कळना The foolish guy cannot understand the sand and rock. He knows only to build a house. Where, how, he do not know. देखून पिसाट मनशाचें घर नाच जालें आनी कित्याक तें वादळ ह्या घरार मारलें तें मोड ह्या घरार मारलें ती सुनामी ह्या घरार मारली ती बुट्टी येवन तें घर घेवन गेली हालेलुया 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 पूण ही म्हजी उतरां आयकून ताचे प्रमाणे चलनात तें आपलें घर रेबेर बांदलेल्या एका पिसाड मनशा सारकी पिसाड मनशा सारकी पावस पडलो
उदकाचे लोट आयले, वादळ सुटले आनी ते घरार मारले आनी ते मोडले आनी ताचे सारकें घट्टाण जालें. घट्टाण जावप म्हणल्यार ताका आनी कांयच उरलें ना. भावांनो आनी भयणीनो, क्रिस्ती जिवितान देवाचें उतर ना. क्रिस्ती कुटुंबांनी देवाचें उतर ना. तांची गजाल असली, तांची गजाल असली. ती बेश्टी काजारान कितें व्हडलीं व्हडलीं करोडांनी पयसो ताणें वान करोड मोडला, हांव दोन करोड मोडटलों. 1 करोड म्हजे लागीं आसा आनी 1 करोड हांव लोन काडटलों. 2 दीस 2 करोडचे काजार 2 दीस लेखून तोगना. कित्याक ही क्रिस्तांवां हे कुटुंब, हे रेबीर बांदलेलें कुटुंब. हें तर क्रिस्त जिवीत देवाच्या उतरार बांदलोलें. वादळ येवं, मोड येवं, सुनामी येवं, आखांत येवं, चल हांव देवाचेर पात येतां. आय ट्रस्ट इन माय गॉड and I believe in him. He is the Lord and Master of all. Hallelujah. 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 भावांनो आनी भयणीनो, आयज जायती उतरां, जायती वाटो मेळटात आमकां. जायते वाटो आमकां मेळटात. भावणो, अनेक साक एक मनीस म्हाका सांगूंक लागलो, फादर हांवें एक मॅडल घेतल्या, मॅडल गुंगटेक घालतात ती. आनीक बाबा कित्याक घेतल्या तुवें ती, कसली मॅडल? ना फादर दाखयता तुका मागीर, दाखयता. आनीक म्हणूं लागलो टिवीचेर ताचो एड येता, तुवें केन्ना पळोवंक ना? हांवें म्हणलें म्हाका खबर ना, हांवें पळयला जाल्यार. टिवीचेर ताचो एड येता आनी तो एड पळोवन ही मॅडल हांवें ऑर्डर करून घेतल्या. ही मॅडल, एक मेदाल हांवें घेतल्या. आनी कित्याक घेतलें बाबा ती, कितें तें? हां ओके. मागीर सांगूंक लागलो ही ती मॅडल. ही मॅडल तर तुवें गुंगटेक घालशी जाल्यार पयशांचो पयसो, पयशाचेर पयसो. आनी तूं ग्रेस जाता, मागीर ग्रेस जाता. काम करूंक नाका फादर, कश्टोंक नाका, पयशांचेर पयसो, घे म्हणून पयसो. आनी म्हणलें काय बरी मॅडल ही, कितली पावरफूल आसतली. पयशे इतले येतात. तूं गरीब आसता मनीस, व्हडलो ग्रेस जाता, लाखपती जाता. आनी म्हणलें बरी खबर ही, बऱ्यांतली बरी खबर. हजारांनी लोक गरीब आसा, कोणी थोडें काम करूंक जाय पूण काम करूंक काम ना. थोड्यांक काम करूंक जाय पूण भलायकी ना, भलायकी ना. थोडें काम आसा, भलायकी आसा पूण काम करूंक नाका. पूण काय बरी, कितली बरी व्हडली येवजण, कितली बरी खबर ही. आनीक हांवें ती मॅडल ताणें दाखयली. आनी दाखयली जाल्यार ही मॅडल हांवें केन्ना तरी म्हाका दिसता टिवीचेर ताचो एड पळयल्लो. एक मॅडल, ती मॅडल समटायम इट मे बी लक्ष्मी or sometimes it may be Hanuman कोणतरी मॅडल ती. आनी मॅडल तर तुवें गुंगटे घालशी, पयशांची पयसो धांवन येता, अशी ही खबर सांगली. कांय वेळान हे भावाक हांवें विचारलें, आरे बाबा ही मॅडल कितल्या पयशांनी घेतल्या? ना फादर चड पडनात, फक्त 2,000 पडटात. 2,000 हे मॅडलीक पडटात. आनीक हांवें 2,000 पे केल्यात. हांवें म्हणलें परतून हे 2,000नी ही तर मॅडल मेळटा जाल्यार हे सगळ्यो मॅडल्यो तयार करपी ते कित्याक घालून भोंवनात? ह्यो 2,000च्यो मॅडली
ताणें तर सगळ्यांनी घालून भोंवली, सगळे पयशे तेंगेर येतले. आनी तांच्यांनी जायते पयशे एकठांय जाले उपरांत ह्यो मेडाली फ्री दिवं येतात, फ्री दिवं येतात सगळ्यांक. आमी ग्रेस जाले, तुमी बी ग्रेस जायात अशें म्हणून येता. तुजे कडल्यान, तुजे लागीं पयशे नासले कडल्यान, गरीब मनशा कडल्यान ते 2000 कित्याक काडले? आनी अशे वेळार हो मनीस मातशें चिंतूंक उरलो, चिंतूंक उरलो आनी म्हणलें, बाबा म्हज्या, तूं जाणा तुका फटयलो म्हूण? म्हाका आनी फटयलो आनी चिंतनानी पडलो. अरे म्हणलें, हे 2000ची मॅडल घालून तेंच्यांनी ग्रेस जावं येतालें, पूण तुका कित्याक दिली? ही 2000ची मॅडल तुका दिल्या आनी 2000 तुवें ताका दिल्यात. पूण असले 1 करोड लोकांनी 2000 तर दीत, कितले करोडांनी तांचे पयशे जाले नात. पण भयणो, नेणारपण, नेणारपण आयज समाज मनीस विकता. नेणारपणाची मनीस आशेन वाट धरता. देखून देवाचें उतर सांगता, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात, देवाचे उतरा प्रमाणे चलात आनी काळोख तुमच्या जिवितांतलो पयस वेतलो. भावन भयणो, जेजूच्या सिसा मदें अशेंच घडलें. जायते जाणां जायते वाटो दाखोवंक लागले. कोण संवसारी, कोण देंवचारची, कोण आपल्यापणाची, अशी जायते वाटो दाखोवंक लागले. आनी जायते एक वाटांनी गेले, गेलेय बी. जेजू बरोबर आनी भोंवनाक जाले. जेजूचें उतर आनी आयकोना जाले. देवाचें उतर नाका, संवसार जाय म्हाका, आनीक जाय, आनीक जाय. हें काळीज जायते पडे अशें म्हणटा, दिल मांगे मो, काळीज आनीक मागता, आनीक मागता. संवसारी वाटूच चलूंक लागले. आनी जायते जाणां वेतात ते पळोवन जेजून म्हणलें, तुमी वचूंक सोदतात, तुमी वचूंक सोदतात. आनी अशे वेळार पेद्रू उबो रावलो. जॉन चॅप्टर 6 verse 68. सायबा, कोणाशी म्हूण आमी वेतेल्या? सायबा, कोणाशी म्हूण आमी वेतेल्या? तुजीं उतरां सासण्याच्या जिविताची, तुजीं उतरां सासण्याच्या जिविताची. भावा आनी भयणी, देवाचें उतर सासण्याच्या जिविताची. देवाचें उतर काळोखान उजवाड, देवाचें उतर नेणारपणान जाणवाय, देवाचें उतर तुज्या हाल्लोल्या जिवितान जैताचो बावटो. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. देखून जायती क्रिस्तांवां देवाची वाट नको, देवाचें उतर नको जावन वांकड्या तिकड्या वाटांनी वेतात. देखून पावणो, जुवांचें शुभवर्तमान, जुवांचें शुभवर्तमान 8वा अभिसूर वळी 30 आनी 1. जॉन चॅप्टर 8 verse 31 कितें सांगता? आपणाचेर भावार दवरलो ते जुदेवांक जेजून म्हणलें, आयज हे जेजू क्रिस्ताची भावार दवरतल्यांक हे देवाचें उतर आयकतल्यांक जेजू कितें म्हणटा तें आमी आयकुया. तुमी म्हजें उतर तुमचे भितर रिगून दवरशात जाल्यार, इफ यू आर रुटेड इन माय वर्ड, तूं देवाच्या उतरान रिगून रावशी जाल्यार, तुमी म्हजें उतर तुमचे भितर रिगून दवरशात जाल्यार, तुमी खरेपणी म्हजे सीस जातल्यात. यू वील बी माय डिसायपल इफ यू rooted in the word of God, you will be disciple of Jesus. देवाचें उतर आमच्या मनान, देवाचें उतर आमच्या काळजान, देवाचें उतर आमच्या जिवितान, देवाचें उतर आमच्या वावरान, आमच्या कुटुंबान
आमी तो दवरता जाल्यार आमी जेजूचे सीस जातले आनी जेजूचे सीस सोत कितें तें जाणात ते जेजूचे सीस सोत कितें तें जाणात ते आनी हें सोत जाणा जाल्यार हें सोत आमकां स्वतंत्र करतलें द ट्रूथ will make you free. The truth will make you free. सोत तुमकां स्वतंत्र करतलें. Hallelujah. 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 देखून बाबा आनी भयणी देवाचें उतर काळजांत दवरू देवाची उतर तुज्या मनान दवरू जशी बँकान आमी पयशे दवरता बँकान दवरल्या उपरांत ताचो जीव आमकां येता बँकान एफडी केल्या उपरांत ताचो जीव वाडटा तशींच देवाची उतर तुज्या काळजांत दवरू तेन्ना पातकाक देंवचाराक संवसाराक तूं नांव म्हणून पावता बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड इज अ पावर इन युअर हार्ट इन युअर मायंड इन युअर सोल इन युअर फॅमिली इज अ पावर विदीन यू बाबणो स्तोत्राचें पुस्तक स्तोत्र 119:11 अशें म्हणटा तुजेर पातो करिना जावंक तुजें उतर हांव काळजान बाळगून दवरता तुजेर पातो करिना जावंक तुजें उतर म्हज्या काळजान बाळगून दवरता द वर्ड ऑफ गॉड इज लायक अ शिल्ड देवाचें उतर एक धाल एक तुका प्रोटेक्ट करता आनी सैतानाक देंवसराक पातकाक हारयता तूं सगळ्या परस हुंदवून सर्विस्परा तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय तुज्या तोंडांतले निवाडे म्हज्या ओंठांनी हांव उच्चारीत आसा परतून परतून देवाचें उतर म्हणत राव देवाची उतर म्हणत राव एका दिसाक एक तरणी बायलेन फोन केलो आनी म्हणूंक लागली फादर म्हाका झेम पडना आनी कितले टॅबलेटी घेतल्यार म्हाका लागोनात सगळो भार फादर इतलो भार तो म्हज्यान व्हरोंक जायना आनी टॅबलेटीच्यानी बी कांय करूंक जायना फादर कितें करूं म्हाका भिरांत दिसता हे तोन्नेच पिरायेर हांव मरोन वचत म्हूण हांव मोतेली म्हूण भिरांत येता म्हाका भिरांत दिसता मेल्यार हांव व्हडली भियेना पूण हांव एक पिशी जालें जाल्यार कितें म्हजो फुडार कितें जिवितान उरलें पिशी जायत जाल्यार कितें करूं अशें वेळार म्हणलें देवाच्या उतराचेर बाबा दवर बूक ऑफ Psalm 119:16 तुज्या कायद्यांचेर म्हजो संतोश खंयचें देवाचें उतर तुका बरें दिसता तें म्हणत राव 1,000 2,000 3,000 5 and 10,000 परतून देवाचें खंयचें उतर म्हणत राव आनी विस्वास दवर तुज्या उतराचेर तुज्या कायद्यांचेर म्हजो संतोश तुजें उतर हांव कधीच विसरचो ना आय वील नेवर फॉरगेट युअर वर्ड आनी परतून म्हणलें तूं म्हूण जेजूच्या नांवान म्हूण तुज्या गायांनी हांव बरी जालीं जेजूच्या गायांनी हांव बरी जालीं जेजूच्या गायांनी हांव बरी जालीं आनी म्हणत राव आनी म्हणटा कितल्या म्हयन्यांनी पयली पावटी म्हणूंक लागली आपणाक बऱ्यांतली बरी जेम मेळ्ळी देवाचें उतर म्हणटाली तुज्या गायांनी हांव बरी जालें हालेलुया
Hallelujah. 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 भावन भयणो देवाची उतर सत. The word of God is truth. देवाची उतर सत. फोट न्हय. देवाची उतर सत म्हूण तेच पोतून आमकां मेळटा. जॉन चॅप्टर 17 वर्स 17. देवाची उतर फोट न्हय. मनशाची उतर संवसाराची उतर फोटी आसूं येता. पूण देवाचें उतर सत. जॉन चॅप्टर 17 वर्स 17. स्वता वरवीं तांकां संस्कारली करू. तुजें उतर सत. देवाचें उतर भावणेनो एक आमकां पवित्र करता. देवाचें उतर आमकां पवित्र करता आनी आमकां संस्कारता. संस्कारता. भावनो आनी भयणीनो, आमची कपडे वो आंगाची आमी धुयता. कित्याक धुयता? ती धुयता तांकां मेळ जाला. बेश्टे उदकान घातली आनी काडली म्हूण ती नितळ जायना. देखून बरो सर्फ एक्सेल टायड वो घालता, बरीच फुगयता, बरेंच धाडयता आनी तांतलो चिकोल वेता. आमच्या जिवितांत तरेकवार भाशेचो चिकोल आसा. कसरो भरलेलो आसा. खोटेपण भरलेलें आसा. जितलें तूं देवाचें उतर वाचता, जितल्या तूं देवाच्या उतराची नियाळ करता, जितलें देवाचें सत तूं जाणा जाता, तितलें तुज्या जिवितांतली मेळसाण, अपवित्रताय आनी फटींगपण आनी खोटेपण पयस वेता. कित्याक देवाचें उतर सत आनी स्वता वरवीं आमकां तुज्या उतरा वरवीं संस्कारली कर. हालेलुया. Hallelujah. 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 भावनो भयणो, आयज जायतीं जाणां हे देवाचें उतर आयकतात. जाय जाणां हे देवाच्या उतराची ताल लागून झडी मोडी शिपडतात. भावणो, हे देवाचें उतर आयकूंक जाय तो भार घेतात. कित्याक जितली आमकां देवाच्या उतराची वळख आसा तितली आमकां देवाची वळख मेळटा. जे कोणाक देवाची वळख ना, पवित्र पुस्तकाची वळख ना, देवाच्या उतराची वळख ना, तांकां देवाची वळख ना. जांकां पवित्र पुस्तकाची पूर्णपणे वळख ना, तांच्या जिवितांत देवाची वळख ना. देवाचे उतराची वळख आसप म्हणल्यार देवाची वळख आसा. पवित्र पुस्तकाचो जाणकार सेंट जेरोम अशें म्हणटा, द इग्नोरन्स ऑफ स्क्रिप्चर इज इक्वल टू इग्नोरन्स ऑफ गॉड. जाका देवाच्या उतराची वळख ना, जाका पवित्र पुस्तकाची वळख ना, त्या मनशाक देवाची वळख ना. भाव भयणीनो, हांगासर मेळटा मार्कुचे शुभवर्तमान, मार्क चॅप्टर 12 वर्स 24. जेजून तांकां म्हळें, पवित्र पुस्तक न्हय म्हूण देवाची पदवी तुमी नकळो देखून तुमी अशें चुकतात न्हय. भावणो, देवाची वळख ना जाल्यार जिवितांत आमी चुकता, जिवितांत आमी सांडटा आनी सगळी देवाची पदवी अणभवूंक पावना. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. पावण अशें बी घडटा जांकां पवित्र पुस्तकाची थोडी कितें खबर आसा. लिटल
knowledge is dangerous. Little knowledge is dangerous. Ignorance is also dangerous and little knowledge also dangerous. हांव भोव थोडें कितें जाणा मागीर हांव सगळें जाणा अशें जायते व्हिडिओ येतात, जायते व्हिडिओ येतात. पवित्र पुस्तकांतली खंयची एक वड घेतले आनी आख्खी पवित्र पुस्तक म्हूण सांगतले. लिटल नॉलेज इज ऑल्सो डेंजरस. जाय जाणां आमची क्रिस्ती भाव भयणां असल्या मनशां बर धांवतात. तांकां एक वड मेळ्ळी आख्खो पवित्र पुस्तक ते जाणात. एक वड भाट केली आख्खें पवित्र पुस्तक भाट केलें अशें बी जायते मनीस जिवितांत जियेतात. हालेलुया, Hallelujah. 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 हालेलुया. Hallelujah. भावन भयणो, हें देवाची उतर मनशाच्या कानार पडलेलें नाका. देवाची उतर शाणेपण हाडटा. देवाची उतर स्वताची वाट दाखयता. देवाची उतर आमच्या पावलांक उजवाड दिता. देवाची उतर आमकां देवाची पूत आनी दुवो करून आमकां फुडें व्हरता. पूण देवचाराक हें देवाचें उतर मनशाक पावलोलें नाका. हें देवाचें उतर आमच्या घरांनी पावप, हें देवाचें उतर आमच्या तोंडाडेनी वाचप, हें देवाच्या उतरा पर्यंत आमी जोप म्हळ्यार सैतानान एक व्हडली नसाय आनी सैतान हारलो आनी हारतलो. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देखून सैतान आपलो नेर घेवन सगळ्याक भोंवता. जंय देवाचें उतर परगट जाता, जे मनीस देवाचें उतर आयकूंक सोदतात वाज येता, वाज येता बाबणो, दोळे बंद जातात. कितलो वेळ शर्मा केदो व्हडलो, तो केदें व्हडलें कोण म्हणना. ती मुवी केदी व्हडली, ही पार्टी केदी व्हडली, कोण म्हणना हो टायम हो दीस केदो व्हडलो. ना बाबणो, देवाचें उतर मनशाक पावलोलें देंवचाराक नाका. देंवचाराक नाका देवाचें उतर पावलोलें. हें देवाचें उतर आमच्या एक एक घरांनी पावलोलें नाका. कित्याक ही देंवचाराची येवजण आनी ही देंवचाराची येवजण फटींगपणाची येवजण. भावणो, देवानो संवसार रचलो, देवानो संवसार रचलो, देवूय जाणा, देंवचारूय जाणा आनी मनशाकूय बी रचलो मनीसय बी जाणा. आतां एवेक कोणा भाशेन रचली? देवान आपणा भाशेन रचली. आनी हो देंवचार तांकां कितें सांगता? देवान तुमकां ह्या झाडाचें फळ खायनाकात, कित्याक तुमी हुशार जातलीं आनी तुमी हुशार जाले पळय देवा भाशेन जातलीं. देवाक नाका. कितें नाका? तुमी देवा भाशेन जाल्लीं देखून तुमी फळ जर खाशात जाल्यार तुमी देवा भाशेन जातलीं. देंवचारान सांगून आपणा भाशेन जातलीं म्हणूंक ना. देंवचारान तांकां सांगूना तुमी आपणा भाशेन जातलीं म्हूण सांगूंक ना. तुमी देवा भाशेन जातलीं म्हूण सांगलें. हें देंवचाराचें उतर. आदाम आनी एवीन कुडी देंवचाराचें उतर मानून घेतलें आनीक देवा भाशेन जावूंक पातक केलें. कोण कुडनाटकायेन बोल्लोलो हांगासर? देंवचार कुडनाटकायेन बोल्लोलो. कित्याक ही आदाम आनी एव देवा भाशेन आसात म्हूण हे देंवचाराक नाका आसलें. देखून देंवचारान हो नेर हाडलो, हें फटींगपण हाडलें आनी तांच्या जिवितान घातलें. आनी आदाम आनी एवेक घडी दिसलें हें खरें आसतलें, हें सत आसतलें. हो संवसार शिकयता ते जाय जाणांक सत दिसता. हें पातक शिकयता, हो काळोख वाट दाखयता, ते जाय जाणांक आमकां सत दिसता. देखून हे वाटांनी आमी चलता आनीक आमी जिवितान हारता. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. जाय जाणां
आयज देवाच्या उतराचेर आड वेतात. जायत जाणां जशी आदाम आनी एवेक सैतानान देवाचेर आड वसूंक, देवाच्या उतराचेर आड वसूंक आपलो नेर आनी आपलें उतर घातलें, तशीं आयजूय बी देवाच्या उतराचेर जायतीं जाणां आड वेतात. आनी हीं भाव भयणां जिवितान हारतात. थोड्यांक दिसता हांव तर ग्रेस जावंक जाय जाल्यार हांवें सांगलां तशी वाट दवर, खोटेपणाची वाट दवर. कसली मेदाले घातल्यो, कोणाक चोर, कोणाक नागोय, कोणाक फोटोय, आनी काळोखाची वाट दवर, तूं ग्रेस जातलोय. देवाचें उतर सांगता चोरूं न्हय, जिवेशी मारूं न्हय, चिंतनांनी उतरांनी कुडीचें निर्मळपण सांबाळचें. 10 मानांनी सांगता एकूच देव आसा, सगळ्या काळजान सगळ्या मनान ताचो मोग कर, ताचो मोग कर. काळोखाची वाट धरून तूं उजवाडाक पावचो ना, काळोखाची वाट धरून तूं खुशाल जावचो ना, काळोखाची वाट धरून तूं सासणेच्या जिविताक पावचो ना. की देवाचें उतर आमकां सासणेच्या जिविताची वाट दाखयता. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. भावनान भयणो, आमी आयलीं आनी गेलीं. मियेली वी आर लायक अ ब्रेथ. आमी एक श्वास, तो केन्ना वसत हें सांगूंक जायना. हो श्वास केन्ना वसत हें सांगूंक जायना. ही कूड आसा, कितली न्हिदयली कितली ना न्हिदयली, केन्ना ती माती जायत म्हूण सांगूंक जायना. बूक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 3 वर्स 19, यू आर डस्ट एंड विल रिटर्न टू डस्ट. आमी आयलीं आनी आमी गेलीं, पूण देवाचें उतर सासणाक उत्तलें. देवाचें उतर केन्नाच सोंपचें ना, ताका शेवट ना. मॅथ्यू चॅप्टर 24 वर्स 35. मातवाची शुभवर्तमान 24वा हाविसूर वडी 30 आनी 5 कितें म्हणटा? स्वर्ग आनी संवसार सरोत, स्वर्ग आनी संवसार सरोत, पूण म्हजी उतरां केन्नाच सुचिनात. The heaven and earth may pass away, but my word shall be never pass away. स्वर्ग आनी संवसार सरोत, पूण म्हजी उतरां केन्नाच सुचिनात. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. इजिकेल प्रवाद्यान देवाचें उतर अनुभवलें, इतलें अनुभवलें की तो अशें म्हणटा, देवाचें उतर म्हज्या तोंडान एक मोवास सारकें. द वर्ड ऑफ गॉड इन माय माउथ इज लायक अ स्वीट हनी, सो हनी. कितली बरी मोव तें पावण्णू. इजिकेल चॅप्टर 3 वर्स 3. तुजें उतर म्हज्या तोंडान एक मोव सारकें. पावणो, जाय जाणां सायकोलॉजिकली सांगतात तूं तर सगळो बेजार जाला, तुजो ब्रेन तर चलोना, वो तूं इंटरव्यूक वेता जाल्यार खंय थोडें गोड खावप, थोडी साकर खावप, थोडें मोव खावप खंय तुज्या ब्रेनाक खंय थंड करता आनी तुका आन्सर करूंक, त्या मनशाक फुडो करूंक तुका खंय बळ मेळटा. बाबा न्हू, देवाचें उतर अशीं हेच्यान उदीक व्हरतें. तुज्या जिवितान सगळी कोडसाण, तुज्या जिवितान सगळेंच दूख, तुज्या जिवितान सगळे काळोखाची लारांची एकार एक नेगेटीव थॉट्स, नेगेटीव वर्ड्स, नेगेटीव फिलिंग्स, हर्ट फिलिंग, they destroy your soul. Therefore, read this word of God. देवाचें उतर वाच, देवाचें उतर नियाळ कर आनी तुजो संतोष वाडयतलो. जॉन चॅप्टर 15. देवाचें उतर आमकां कुशालकाय हाडटा. देवाचें उतर आमकां कुशालकाय पूर्णपणे आमी कुशालकाय अनुभवूंक पावता. देखून बोगोर हें देवाचें उतर तुज्या पावलांक उजवाड म्हूण मानून घे आनी त्या उतरा प्रमाणे जिवंक देवा आमकां सगळ्यांक कृपेन भर. जे उतरा प्रमाणे जिवंक आमकां शिकय. हालेलुया, 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 हालेलुया,
Hallelujah. 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 Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. 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 देवा, जशे आवय आपल्या भुरग्याक कशी उलोवची, कशी चलोवची, कशी उबे रावची शिकयता. आवय बापूय आपल्या भुरग्याक संवसारांतली वाट, संवसाराच्या मनशां बरोबर कशी जिवची ते शिकयता. देवा, म्हाका ही वाट दाखय. दुर्साक तुज्या उतरा प्रमाणे चलोवंक, तुजें उतर आयकूंक, नियाळूंक म्हजें कान आनी म्हजें जिवीत उक्तें कर. तुज्या उतरा प्रमाणे बापा म्हाका चलोवंक दी कृपा. तुझें बाळा बापा, तुझें तुझें बाळा बापा, तुझें सगळो दीस सगळी रात दितू म्हाका तुजो तुझें बाळा बापा, तुझें शिकोय बापा, शिकोय तुझें शिकोय बापा, शिकोय तुझें सगळो दीस सगळी रात दितू म्हाका तुजो तुझें बाळा बाबा, तुझें शिकोय बापा, शिकोय तुझें शिकोय बापा, शिकोय तुझें सगळो दीस सगळी रात दितू म्हाका तुजो तुझें बाळा बाबा, तुझें I will send my word and I will heal you. हांव म्हजें उतर दळून तुमकां पेकयता. I will send my word and I will heal you. The word of God has a power to heal all the diseases. पेकयतोनी. In your wounds we are healed. तुझ्या गायांनी, तुझ्या रोगतान आमी बरी जाली. तुझ्या रोगतान आमी बरी जाली. सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकूर बरो जातलो. दुनिया ह्या वेळार तुज्या उतरान पदवी आसा, तुज्या उतरान शक्ती आसा, तुज्या उतरान बळ आसा, तुज्या उतरान बऱ्यांतलें बरें वखद आसा. उलय म्हजे लागीं, उलय म्हजे लागीं, हांव पळय तुजें उतर आयकता. Lord, speaks to my heart. Lord, speak to my soul.
Lord, speak to my mind. Lord, speak to me. Open my heart to hear you. Hallelujah. 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 एवढ्या मनाची कुडीची आत्मेची पिडा सुसल्या भावा भयणा हे संसार दाखयता ती वाट ताकू ती सोडून तुझी वाट चलोवंक आमकां शिकय सगळे पिडेवून भावा भयणा हे वेळार देवाची उतवार आयकतल्यांक हे वेळार देवाच्या उतराची भावार्थ दोतल्यांक दुनिया तुका उबारता अक्की पवित्र सभा पावसाय फ्रांसिस कार्डिनल बिशप पाद्री माद्री झडीमळी शिपडलोली पवित्र सभा बोनकुडीन चलतली पवित्र सभा ज्या हॉस्पिटलान वावरता त्या दोतोरांक नर्सिंग हेल्थ वर्करांक सरकारी फुडाऱ्यांक पुलिसांक टिचरांक आदवोगादांक शेतकारांक जे शेतांनी वावर करतात जे बाटांनी वावर करतात जे समाजाच्या बरेपणा खातीर वावरतल्यांक दुनिया तुजी वाट दाखय पिकुई बापा पिकुई मोजेगा पिकुई बापा पिकुई मोजेगा सगलो दीस उगडी रात तितून म्हाका तुजो पिकुई बापा पिकुई मोजेगा उलुई मोजी लागी सदांकार Speaks to me, O Lord. उलुई मोजी लागी सदांकार तुझं चाकोर आयकता सगळो ती सगळी रात दितू म्हाका तुजो उलुई बापा उलुई मोजी देवा उतर क्रिस्ती जिवितान वाडयता देवा उतर तू रिगून रावताय तुजो भावात वाडटा देवा उतरा उर्वी तुझे काळुकी जिवितान उजवाड येता देवा उतरा उर्वी सगळे निराशपण आसा थंय भावान भयणी संतोष वाडटा वाडूय म्हाका नव्या जिवितान वाडूय म्हाका नव्या जिवितान सगळो दीस सगळी रात दितू म्हाका तुजो वाडूय म्हाका नव्या जिवितान Hallelujah, 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 hallelujah. Open your heart, your mind. एकाडीच आणि मौन उक्ते कोऱ्या वेळा देव तुझी लागी उलोवंक सोदताय देवा कारगांधी वाकणी हालेलुया Hallelujah,
Hallelujah. 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 हे वेळार पिडेन आसले भाव भयणांक, देवाची उतर पुरकुट्टल्या भाव भयणांक, जावं शेतांनी बाटांनी मळांनी हॉस्पिटलांनी देवाची उतरां पोरमणची येतल्यांक हे वेळार हे देवाची उतर शालोम कुरपा ह्या माध्यमांतल्यान देवाची उतर आयकतल्यांक तुमच्या कुटुंबान, तुमच्या वावरान, तुमच्या एकसुरपणान जंय काळोख आसा थंय उजवाड वागय म्हूण तुमकां आनी कितें भाशेन म्हजे बरोबर वावर करतल्यांक, म्हज्या दरेका फ्रेजगोरकारांक देवाचो आशिर्वाद, देवाचो उजवाड आनी देवाची कृपा आनी शांती मेळूं म्हूण मागता हांव. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज सामकें येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यां बुगशिता तशी आमची पातकां बुगूस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आनी वेळार देव बाप, देव पूत, देव पवित्र आत्मो हे वेळार बाबानो आनी भयणो तुमकां तुमच्या कुटुंबाक आशिर्वाद दिता. देवाचो आशिर्वाद देवाची उतर पडटा, थंय जायती पीक येता. देवाची उतर बरे जमनीर पडलें, एका 100 जाली, दुसऱ्याक 60 जालें, तिसऱ्याक 30 पीक आयली. हें देवाची उतर तूं आयकता तेन्ना देवाचो आशिर्वाद तुका जैतिवंत करता, तुज्या जिवितांत जैत हाडटा. तें जैत तुका मेळूं, तुज्या कुटुंबाक मेळूं म्हूण आमी मागता.